370वें कलम केन्ना रद्द जातले आणि जम्मू काश्मीर ह्या भारताचो अविभाज्य घटक केन्ना जातलो हाची वाट कितलीशींच वर्सां सगळे भारतीय पळयताले आणि तो दीस उगवलो आणि खरें स्वप्न श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे जेन्ना त्यांनी बलिदान दिल्लें ज्या दिसा खातीर ते आतां सत्यात आतांचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी हाडले तेन्नाची तेंची घोषणा आसली इस देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इस देश में एक प्रधान एक विधान एक निशान आम्ही जे म्हणटा की ह्या देशात एकच तिरंगा झेंडो आसपाक जाय, ह्या देशाचो एकच पंतप्रधान आसपाक जाय आणि ह्या देशाचे एकूच संविधान आसपाक जाय आणि ताज्याच खातीर जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश एक आसा आणि तो एक संद दिवपा खातीर एक संद दवरपा खातीर ज्यांच्यानी आपले बलिदान दिले ज्यांच्यानी सांगले की भारताच्या पहिल्या सरकारात मंत्री आशिल्ले ते मंत्रीपद सोडून म्हणटा की विचार पटले ना कारण जम्मू काश्मीर तेन्नाच्या सरकारातले तेन्नाचे पंतप्रधान नेहरूजींचे विचार जम्मू काश्मीराच्या बद्दल वेगळे आशिल्ले तांच्यांनी जम्मू काश्मीरात दो प्रधान दो विधान दो निशान दवरपा खातीर तेन्ना मान्यता दिल्ली आणि ते पटले ना म्हणून तर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी तांच्यांनी आपले रेजिग्नेशन दिले मंत्रीपदाचे आणि ह्या देशात हो परत जम्मू काश्मीर हो अविभाज्य घटक उरपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी पुराय देशभर केल्लें आंदोलन आणि विदाउट पासपोर्ट तांच्यांनी जम्मू काश्मीरात केल्लो प्रवेश हो सर्वश्रूत आसा आणि ताज्या उपरांत थंयसर आमी म्हणटा की तेंचें बलिदान जालें बलिदान दिलें गेलें तेंच्यांनी त्या खातीरच तर आज परत तीच विचारसरणी घेवन भारतीय जनसंघ ते भारतीय जनता पार्टी पर्यंत आमी काम करीत आयिल्ले आसा। आयच्या दिसा हांव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या बलिदान दिनाचो आज याद करता उगडास करता तांकां श्रद्धांजली दिता आणि खरोखरूच तेंच्यांनी त्यागाचो त्यांच्या बलिदानाचो आमी म्हणटा परत एकदा म्हणजे हो देश एक संद जालो आयच्या दिसा होय तेंचो त्याग जो आसा हो व्यर्थ वचूंक ना आमी हे यशस्वी करपाक शकले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे पंतप्रधान जाल्या उपरांत आमी जम्मू काश्मीर ह्या भारताचो अविभाज्य घटक हे करपाक शकले हातूनच तर खरी श्रद्धांजली तांकां आसा। हांव परत एकदां म्हणजे गोंयच्या तमाम जनतेच्या वतीन हांव अशे देशभक्त डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां आदरांजली दिता। देव बरें।